कुचेली कम्युनिदाद जमनीतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले। तशेंच ह्या प्रकरणात दुबावित रमेश राव आणि म्हापशे पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय अटक केल्या। कितल्याशाच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,49,000 रुपया घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा। कुचेली खडपावाडो हांगासर कम्युनिदाद जाग्याचेर बेकायदेशीर 140 इलिगल स्ट्रक्चर्स आशिल्ली। ही जी घरां आशिल्ली तेतूंतली काही दिसा पयलीं 36 घरां ही डेमोलिश केल्ली। ही जेंची घरां आशिल्ली तेंचें म्हणणें आशिल्लें की जी घरां आमी बांदल्या ही बेकायदेशीर आसलेली, पण हो जो जागो आसा हो आमी पयशे दिवन घेतिल्ली। ह्याच संदर्भात म्हापसा पुलिसांनी ह्या केसी फाटल्यान आपलो तपास चालूच दवरलेलो, पण आयज दनपारां अशें कळ्ळें येता की म्हापसा पुलिसान एक सस्पेक्टेड म्हणून जो म्युनिसिपालिटीन काम करपी आसा ताचें नांव आसा रमेश राव, वो म्युनिसिपालिटीन काम करपी स्टाफ आसा जो सुपरवायझर म्हणून काम करतालो, हाका दुबावीत म्हणून आयज म्हापसा पुलिसांनी आपल्या कस्टडीन घेतिल्लें आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर। रमेश राव हांणी जे कुचेली खडपावाडो हांगासर जी बेकायदेशीर घरां आसा त्या लोकांक लुबाडून फोटोन तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ले आसा अशी तेंची कागाळ आसा। ह्या संदर्भात रमेश हाका इन्व्हेस्टिगेशनाक हांगा हाडिल्ले आसा आनी जो फुडलो तपास जो आसा तो म्हापसा पुलीस करीत आसा। ह्या सगळ्याचेर फुडली जी अपडेट आसा आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। जे कुचेली जी घरां डेमोलिश केल्ली आसा त्या लोकांक कडल्यान हाचेर फुडली अपडेट आनी तेंची कितें हालचाल आसली। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा